येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान सादर केलो अंदूचो अर्थसंकल्प. वैयक्तीक कर व्यवस्थेत व्हडले बदल. पळयात अर्थसंकल्पांतल्यो कांय मुखेल गजाली. बागा स्वदेश दर्शनाच्यो तिस्त्यो वादयो. सरकारी प्रकल्पांनी भलतेच घुसल्यात. पळयात आयत्या बिळात नागोबाची आंखोदेखी चित्रकाणी. मडगांवच्या रस्त्यांनी सोडलो फुटपाथेचो सांगात. रस्ते वेल्यात उंचायेचेर. फुटपाथेचेर चलप्यांक करून सोडल्यात त्रास. मडगांवच्या नियोजन शून्य कामांचेर चाय पे चर्चा. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हाणें 2023-2024 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर केलो. फुडल्या वर्सा वेंचणुकेक मुखार वच्चे पयलीं मोदी सरकाराचे हे निमणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन. अंदूच्या अर्थसंकल्पात खास करून वैयक्तीक कर वेवस्थेत जायते व्हडले बदल जाल्यात. पळयात अंदूच्या अर्थसंकल्पांतल्यो कांय मुखेल गजाली. या अर्थसंकल्पात 7 प्राधान्य आपणायल्यात. सर्वसमावेशक उदरगत, निमण्या पावंड्यार पावपाची मोख, मुळावी बांदावळ आनी गुंतवणूक, क्षमता उक्ती करप, 5वी वाड, तरणाट्यांची शक्त आनी अर्थीक मळ. अंदूच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनातली एक घोषणा म्हळ्यार वैयक्तीक करात सुदारणा. नवे कर पद्दतीत कर स्लॅबांचो आंकडो 6 वयल्यान 5 मेरेन कमी केला. ह्या बदला प्रमाण 3 लाखां मेरेन वर्सुकी उत्पन्न आशिल्ल्यांक शून्य आयकर भरचो पडटलो, तर 12 ते 15 लाख वा ते परस चड उत्पन्न आशिल्ल्यांक 30% कर भरचो पडटलो. अर्थसंकल्पात कर वसुलीचे अप्रत्यक्ष पद्धतीय बदल केला. चड कर घालपी वस्तूंतली एक वस्तू म्हटल्यार सिगरेट. तातूंत आनीक 16% वाड जातली. मोबायल फोनाच्या पार्टाचेर आयात करात कपात केल्या, जाका लागून फोन सवाय जाला. टीव्ही पॅनल विक्रीचेर आयात 2.5% उणी केल्यार टीव्ही सवाय मेळटली. तशेंच कॅमेरा भिंगा आनी लिथियम आयन बॅटरी हांचे आयात निर्बंध आनी 1 वर्स वाडयतले. ते भायर बिगर शेतकी आनी कपड्यांच्या उत्पादनाचेर मुळावो आयात कर 21% वयल्यान 13% मेरेन उणो करतले. भांगार आनी प्लॅटिनम बरोबर आयात कर हाडिल्ल्यान रुपे म्हत्वाचे जातले. तशेंच पुराय आयात केल्ल्यो लक्झरी गाडयो आनी ईव्हीचेर शुल्क वाडयल्या. अर्थसंकल्पात 5G ऍप्लिकेशनाची तयारी चलयल्या. कितल्याशाच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी 100 प्रयोगशाळा स्थापन करतले. ह्या लॅबात स्मार्ट वर्ग, अचूक शेतां आनी भलायकी जतनायेचो आस्पाव आसतलो. अंदूच्या अर्थसंकल्पात 5वी वाड म्हत्वाचो केंद्रबिंदू आशिल्ल्यान अर्थसंकल्पातले 35,000 कोटी रुपया उर्जा संक्रमणा खातीर थारायल्यात. जीवाश्म इंधनाचे आयातीचेर आनी कार्बन पावलांचेर अर्थव्यवस्था निंबून दवरप उणे करपाचो हेत नव्या अर्थसंकल्पात आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयत्या बिळात नागोबा ही म्हण तशी पोरणी जावंक ना. बागा वचात अणभव येतलो. स्वदेश दर्शन मोहिमे अंतर्गत पर्यटन खात्यान केंद्र सरकाराच्या मजतीन बागा दर्यादेगेर टॉयलेटी बांदल्यो. मुफत उदकाचे कावंटर, ट्युरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटरां आनी सेक्युरिटी गार्डांक कावंटर बांदले. सध्या कितें जाला, टॉयलेटींनी लोक कपडे विकतात, उदका कावंटरार टॅटू काडटात. इन्फॉर्मेशन सेंटरात आयस्क्रीम पार्लर रिझर्व केला. गार्डांची सुवात शॉपांनी घेतल्या. पळयात समीप नार्वेकाराचो स्पेशल रिपोर्ट. गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी कौन लगा दिया इधर? इधर तो मतलब लगाया हुआ पात्र में लगाया होगा, और कौन लगाया? पर गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, कैसा लगा इधर? तुम इंचार्ज है ना इधर? वो तो बात करो ना उनसे, तो ये फोटो बनाने से फोटो बनाने से नहीं, तुम कौन होता है? मैं करेगा इधर फोटो? इधर कैसे करते तुम? इधर नल थाना हो, इधर थाना हो, इधर से उठ के किधर लगा लिया? टुरिझम सेक्टर म्हणटा तो गव्हर्नमेंटाक एक अशी डिपार्टमेंट फक्त आता चड रेव्हेन्यू जोडून दिवपी. पूण हांगा पळोवंक गेल्यार सरकार म्हणटा ते 2 पावलां फुडें गेल्यात. हांगा म्हणटा ती स्वदेश दर्शन स्कीम, बागा पार्किंग इन स्वदेश दर्शन स्किमी अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझमाच्या स्किमी अंतर्गत हांगासर एक वॉशरूम प्लस म्हायती बांदलेले. पूण म्हाका दिसता अशी एक रेव्हेन्यूची संकल्पना सरकारान मांडल्या की ह्या टॉयलेटी भितर
ही लमाण्यांची कपड्याची दुकानं झालं आणि सायडीक अशें टॅटूचे शॉप झालं. टॉयलेटीन पब्लीक टॉयलेटीन ही हांगासर हे धंदे चलता. आतां पळोवंक गेल्यार खऱ्यांनी बाबा हे जी पब्लीक एम्युनिटी म्हणटा जो एक गव्हर्मेंटाच्या खर्चान बांदलेलो गव्हर्मेंट फंडेड सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडेड प्रोजेक्ट तो सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडेड प्रोजेक्टान कसली नाटकां करूं येता काय कितें म्हणून हो मेन प्रश्न. आता आमी हांगासर तेंचे कडेन उलयले तेणी जो कोण स्टाफ आहा जे टॉयलेटीचे पयशे घेता तेणी आमचे कडेन आर्ग्युमेंट केले मिडिया कडेन आर्ग्युमेंट केले. ते म्हणटा आमकां टुरिजमान परमिशन दिला म्हणून टुरिजम डिपार्टमेंटान आमकां परमिशन दिला तुमी जाय ते करात म्हणून आणि तुमकां दाखयता हे टॉयलेटी बरोबर हांगासर सायडीक टॅटू शॉप घातला आणि हांगासर टुरिस्टांक लागून उदक पिवपाची एक फेसिलिटी केली. ही आता ह्या टॅटू शॉपाक लागून ही अम्युनिटी आता बंद उडयला आणि हांगा पळयात हे उदक शॉपाक हांगासर घुसोन हांगासर तांकां उदकाक हे हांगासर उदकाचे नळ असले ते बंद उडयलात आणि ती उदक फ्री वॉटर फेसिलिटी आसा पळय ती कंप्लीट हेंच्यांनी बंद उडयल्ली आसा आणि हांगासर टॅटू शॉप घातलेले आसा फूल. हे पार्किंग आणि हो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स हो KCIC कर्नाटका कॉमर्स अँड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीक दिल्या. कर्नाटक बेस्ड कंपनीक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिला आणि हे KCICन हे जे नॉन गोवन्स आसा आउटसायडर आहा हांकां ते सबलीज केल्यात. आता हितून कोण बाबा कितें जोडटा कितें करता हांगासर तो कोण सबलीज केला तेंच्यांनी ही नाटकां केल्यात फुली. ही बाबा हे एलावडा काय कितें नेम फाट्यार मारून कितें चलता ते चलता सगळे करता ते करता. हेच्या फाटल्यान वाली कोण हांगासर हे घेता खंयच्यान भाडे येता तो कोण खाता हे पयशे खंय वयता व्हडलो प्रश्न. टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे म्हणटा आमी क्वॉलिटी टुरिजम गोंयान हाडपाचो प्रयत्न करता म्हणून. हेच काय क्वॉलिटी टुरिजम हो व्हडलो आता प्रश्न पडला. बागा दर्यादेगेर पर्यटकांक म्हायती दिवपाक नवे करकरीत ट्युरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर बांदिल्ले पूण थंय लेगीत ओपनिंग सून अशें बरयलां. आयस्क्रीम पार्लर येवपाचें आसा अशें दिसता. मजेची गजाल म्हटल्यार कावंटर बांदिल्ले सेक्युरिटी गार्डांक पूण त्या कावंटरात आतां शॉप सुरू जाला. पळयात सरकारी प्रकल्पांनी नागोबा कशे पावल्यात ते. आतां तांकां बीळ दिले कोणे ते मात सोदचे पडटले. सेंटर हांगासर टुरिस्टाक कितें इन्फॉर्मेशन जाय खंय कितें ते इन्फॉर्मेशन हांगासर मेळटलें पूण टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर बंद ना. पूण सरकारा कडेन दिसता कितें वेगळेंच प्लॅनिंग आसा. हांगासर पळय कितें तरी एक आयस्क्रीम पार्लर दिसता भितर येवपाचो आसा कमींग सून. इन्फॉर्मेशन सेंटर गेले त्या लायक टुरिस्टाक इन्फॉर्मेशन मेळना मेळो पूण हांगासर टुरिस्टांक आयस्क्रीम थंडाय जातरी ती मेळटली. तो कावंटर पळयात तो कावंटर हरची सेक्युरिटी गार्डाचो थंयसरूय गाडो चल्ला थंयसरूय गाड्याचे हे चल्ला आणि अशी ब्लेटंट इलिगॅलिटीज म्हणटा ती हांगासर चालू आसा. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, समृता खणगांवकर आणि भक्तीपै बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवापर्यंत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फुकट उदकाची घोशणा खंय पावली खबर ना पूण ही सरकारी घोशणा आयकून धादोशी जाल्ल्याचे घशे आता सुके पडपाक लागल्यात. भरमसाट बिलां पळोवन म्हापशेच्या शिरोडकार कुटुंबाचेर आकांत आयला. तांच्या उदकाची पायपलायन फुटल्यार 10 वर्सां जाली ते कोण दुरुस्तच करिना. बिलां मात घसघशी जातात. उदका बिलांची कागाळ म्हापसा PWDक केल्ली खरी पूण सरकारी अधिकाऱ्यांनी कानार गुड्डे मारल्यात. आयकात सरकारी फुकट उदकाची गाता. सोल्युशन दिया हांव कितें करपाचें. म्हाजो ऑलरेडी घोव जीव दिला की हांवेंनी जीव दिवपाचो म्हाका पे करूंक जायना म्हणून. म्हाजे प्रॉब्लम आसा की म्हाजे उदकाची पायपलायन फुटलेली आसा मिटरा कडेन. 10 वर्सां जाली हांगासर मिटरा कडेन पायपलायन फुटलेली आनी उदक व्हांवत आसा. 10 years जाले. म्हाज्या घोवान हेजी कंप्लेन दिलेली पूण एक्शन काय घेवंक ना 3 वर्सां पयलीं. हेज्या खातीर म्हाका इनकम मात्तूय ना. हांव सारकें फायनान्शियल क्रायसीस आसा आनी म्हाजो चेडो कॉलेजीक वयता ताका शिकपाक सुद्दां म्हाजे पयशे ना. हेज्या खातीर हांवें तांकां कन्सेशन दिया म्हणून सांगलेलें पूण तेंच्यांनी आतां 10 म्हयने जाले आयज पर्यंत एक्शनूच घेवंक ना. आनी वयल्यान ते फॉल्स बील न्हू. आतां तूं म्हाका सांग बेज ऑन फॉल्स बील OTSूय दिले तेंच्यांनी. OTS बेज ऑन फॉल्स बील कशें आसूंक शकता. इट शूड बी करेक्टेड बील न्हू. हांवें ऑलरेडी 10,000 एक्झिक्युटीव इंजिनियर PWD म्हापसाक ऑलरेडी दिले म्हाजे मंगळसूत्र इकून उरलेले पयशे ते दिले आनी ताका सांगलें कन्जम्पशन चार्जीस स्टील नोव्हेंबर 2022 पर्यंत हांवें तांकां दिले कन्जम्पशन चार्जीस ऑफ वॉटर बिकॉज एरियर्साचे पयशे काय म्हाका दिवंक जावचे ना कित्याक हांव गरीब म्हाजे कांयच इन्कम ना.
माझो प्रॉब्लेम हा की गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचा अंडर PWD चलता जाल्यार गरिबांक हे मदत कित्याक करना जो कोण फायनान्शियल क्रायसीस आसा फायनान्शियल प्रॉब्लेम आहा तांकां तेंच्यांनी अंडरस्टँड करूंक जाय न्हू म्हजो हो प्रॉब्लेम सो म्हाका तुमी सोल्युशन दिया हांव कितें करपाचें म्हाजो ऑलरेडी घोव जीव दिला की हांवें जीव दिवपाचो म्हाका पे करूंक जायना म्हणून आतां तुमी उत्तर दिया कित्याक हांवें ऑलरेडी 10,000 PWD म्हापसा एक्झिक्युटीव इंजिनियराक डीडीन दिला ऑन 22 November 2022 आनी तांकां सांगला दीस इज माय कन्जम्पशन चार्जीस ऑफ वॉटर टील November 2022 फिर बी म्हाका 80,000चे बील दिलें आतां तुमी सांगा कितें करपाचें ताका गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. कर्नाटकाक उदक दिवपाक गोंयान मजत केली अशें म्हटल्या उपरांत म्हादय झुजात गोंय सरकार बॅकफुटार पावले. सरकाराचे मजतीक आतां मुरगांव पालिका धांवल्यात. म्हादयचें उदक वळोवपाच्या यत्नाक तांणी विरोध करपाचो थारायला. पालिकेच्या 25 वॉर्डांतल्या शाळांनी जनजागृताय घडोवन हाडटले. नगराध्यक्षान सांगला, म्हादयचें उदक सद्याक राजकारणा खातीर वापरपाक लागल्यात. हालींच कर्नाटकांतले एके सभेत म्हादयचें उदक कर्नाटकांत वळोवपाक गोंय सरकारानूय मजत केल्या अशें सांगलें आनी गोंय सरकार तोंडार आपटले. इतलो तेंप झुजतात अशें सांगपी गोंयचो मुख्यमंत्री आनी मंत्री अडचणीत आयले. पूण पर्यावरण मोगी बरोबरच पालिका आनी हेर ग्रामसंस्थांनी आपणाक म्हादयची चिंता आसा हें दाखोवन दिवपाक सुरवात केल्या. मुरगांव पालिकेनूय आपलो तेंको दिला. म्हादय भितर आमी रेजल्युशन गेला आमची मिटींग आमी म्हादय इश्यू डिस्कस जालो तेजेर आमी रेजल्युशन की आमी म्हादय डायवर्ट जावची न्ही म्हणून रेजल्युशन गेला की म्हादय डायवर्ट जावची न्ही आनी आमी पूर्ण गव्हर्मेंटाचें सपोर्ट आहा आमकां की गव्हर्मेंट कितें तें फायनल कितें गव्हर्मेंटाचें डिसिजन त्यातले कोर्टानसून ते फायनल कितें आमकां म्हादय बी डायवर्शन नाका. सगळ्यांक खबर आसा की म्हादयचो इश्यू जो आसा तो सद्याक जोरान पेटलेलो आसा फूल गोंयभर आनी बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आमचे मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची तेजो चेअरमॅन आसल्या कारणान म्हाका एक रेजोल्युशन ते डायवर्शनाचे अगेन्स्ट घेवन आमच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डाक आमकां धाडपाक जाय आसलेली तर ती मिटींग घेतली आमी 25 तारखेक आनी तेजें रेजोल्युशन आमी ऑलरेडी बायोडायवर्सिटी बोर्डाकूय फॉरवर्ड केल्लें आसा. पूण त्या मिटिंगेक आनी एक आमचे सगळे आमचे कमिटीचे मेंबर जे आसा तेंच्यांनी एक हे प्लेस केले की हे जे इश्यू आहा तो फक्त बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीच न्हू तर कावन्सिलांचो तो डिस्कस जावपाक जाय आसलो आनी 25 कावन्सिलरांनी आमचें रेजोल्युशन घेवन स्पेशल मिटींग घेवन ते आमी आमचो ऑपोजिशन जे आसा अगेन्स्ट द डायवर्शन ऑफ रिवर म्हादय वॉटर तेका आमी तो रेजोल्युशन धाडपाक जाय अशें आमचे सगळ्यांचे BMC कमिटी मेंबरांचें मत आसलें. सो त्या प्रमाणे आमी एक लेटर केलें सगळ्यांनी आमच्या मेंबरांनी सायन करून. 25तल्या 15 जाणांक म्हादयचो विशय खबर ना. शाळांतल्यान विशय व्हेलो जाल्यार तो तांच्या पालकां मेरेन तरी पावतलो. कांय नगरसेवकांनी वस्तुस्थिती सांगली. आतां एक्सपर्टांक आपोवपाची पाळी आयल्या. आयकयात फेड्रिक हेनरीक आनी श्रद्धा महालेक. South Goa will be affected because Gopa water works जे आहा पळय तेमकां उदक थिंगसान मेळटा. इट कम्स फ्रॉम देर मागीर आमचे शेलावलीचें उदक थिंगा वयतलें सो विल बी अफेक्टेड. आतां काल आमचे पांडे बाबान एक बरो व्हिडिओ काडला. I appreciate what he's done about farming and take care of our local farmers. But we won't have water for our farms, boss. There will be salinity in the water. So what will happen to our farms? What will happen to the wildlife? These are serious issues. Please bring an expert who can explain to us. And एक suggestion आहे as a municipality, awareness. जे दिलीप बाबान म्हणलं, we can hold some awareness among schools, electrician competition, something. Get that awareness amongst the people. लोक न्हिदले घरा, but we all will be affected. It was a suggestion given by Shraddha earlier, and I request that she only takes it forward. But we need to do something from the municipality. आम्ही येत आहे उलयत आहे आजार की डिसिजन आमच्या हातीन ना. It's at a government, it's at a court level. Let's not get politics into this, but we as citizens of Vasco, we are one and we want that Madai should not be diverted. जितले 25 आसा 25तल्या 15 जाणांक म्हादयचो इश्यू खबर ना. सो म्हाका अशें दिसता की कोण एक्सपर्ट जेका म्हादय बद्दल सारकें खबर आसा तेका आमी आपोवन पयलीं आमच्या कावन्सिलराक आमच्या स्टाफाक प्लस आमचे जे स्कूल आसा स्कुलान सुद्दां तितलीच अवेरनेस जावपाक जाय. प्रत्येक म्हादय आतां नॉर्थांतलो इश्यू आसलो तरी तेचो इफेक्ट आसा तो फूल गोंयांत जावपाचो आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. नियोजन शून्य कामा खातीर PWDन सध्या नामना मेळयल्यात. रस्त्याचेर डांबर घालून ताची उंचाय वाडयल्या उपरांत
फुटपाथीचो लेवल पळोवपाक जाय ही सादी गजाल पीडब्ल्यूडीच्या अभियंत्याक कळना काय ताजी आनीक कितें गुंतवणूक बीन आसता? मडगांवचे रस्ते पळोवन हो प्रस्न सतायता. पळयात संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट. मडगाव शहरातल्या अनियोजित रस्त्याच्या कामाविषयी गोवा 365 पीडब्ल्यूडी मंत्री निलेश काब्रालाक विचारले. ताणे कितें जाप दिली ते ऐकात. सर मडगांवान जायते कडेन हॉट मिक्सिंग चालू आसा आनी हॉट मिक्सिंग करून करून ते रस्त्याचे हायट सुमार 1 फुटाचे वयर जाले आसा. ताचे खातीर लोकांक खूब त्रास जाल्लो सर. ते कितें आसा अशी टॅक्नॉलॉजी ड्रिवन आसपाक जाय म्हाका समजता. पूण हांवें एक्चुअली थोड्यो गोश्टी आतां फुडें जे मिलींग करपाचो भावना हांवें 6-7 म्हयने पयलीं सांगलेले ते सिस्टमान इंट्रोड्यूस करपाक जाय. बट हायवर रस्ते मातशे बरे नाशिल्ले मडगांव आनी आमचो ऑनरेबल MLA दिगंबर बाब कामत फॉलोअप करतालो. सो तांकां आनी बाकीचे रस्ते हे वर्साक आमी सगळे जे हॉटमिक्स आसा ते तशेंच कंटिन्यू करतले. फुडले जे टेंडर येतले कित्याक तितून भितर वी हॅव टू ब्रिंग द मिशनरी ते मिलींग करपाक काडपाक आनी ते रियूज करपाक जाय. नाल्यार कितें जाता पयर तुमी पयला हांगा आमचे अतुल सेटू जे GSRC काम करताले ते कोरोना तो डांबर व्हांवता म्हणून काडलो आनी खंय तरी डंप केलो आनी डंप करतरी मागीर बोवाळ जालो. सो इशू कितें आसा ताका मेकॅनिझम पयलीं तयार करता. कित्याक आतां हांगा दवरलो आनी हांगा मातसो वयर काडलो म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना. त्रास जाता नो डावट ते रस्तो बरो जाला. पूण फुडें जेन्ना हो परतून 3-4-5 वर्सांनी टेंडर करतले परतून हॉटमिक्स तेन्ना आमी मेकॅनिझम इनबिल्ड करतले. कंपल्सरी कॉन्ट्रॅक्टरांक मिशनरी हाडपाक लायतले की एक्झिस्टींग जे आसा ते काडपाक. आतां तितून प्रॉब्लेम कितें आसा एक्झिस्टींग काडपाचो हांवें विशय घेतलो तितून कितें जाला डांबर जाला बरो व्हडलो इतलो तो कितलो काडप तेजे टॅक्निकली आमी पळयता आनी तितून भितर जर ह्यो गोश्टी जर फुडें वयता तेन्ना काडपाचे केले जाल्यार ते काडून रियूज करपाक जाय. सो ताका लागून तो सगळी मशिनरी तयार करपाक जाय. फुडें ही कामां जाता पळय हॉटमिक्साची खंय तरी जाता आनी खंय तांकां दिसता इंजिनियरांक खंय हें वाडला डांबर कोर आमी काडटले पयले कोर कितलो डांबर वाडलेलो आसा आनी सायजेबल डांबर जर वयर आसा तेच टेंडरा भितर आमी हें इंट्रोड्यूस करपाक लागतले फुडें. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सुभाशीश गोवेकार आणि संगीता ओली. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आसगांवची दिल्ली करपाक सोदतात काय कितें? आसगांवकारांनी सरकाराक, कोमुनिदादेक आनी थळाव्या पंचायतीक प्रस्न विचारला. ताका रजावय तशेंच आसा. नॉन डेव्हलपमेंट झोनात एक प्रोजेक्ट येता. एक खासगी बिल्डरान थंय वचपाक रस्तोय बांदला. पंचायत आनी कोमुनिदादेन ताका परवानगी दिल्ल्यान लोकांनी तेका उजरावन काडल्यात. आसगांवकर सांगतात तांकां ह्या रस्त्याचो कितेंच उपयोग ना. प्रकल्प हाडपाचे यत्न करपी बिल्डर लॉबीच्या फायद्याक हो रस्तो केला. कोमुनिदादेन NOC आनी थळावे पंचायतीन परवानगी दिल्या. थळाव्यांनी मिडियाचे नदरेक ही गजाल हाडून दीत आसगांवची आमकां दिल्ली करपाची ना, आमचें गांवपण आमकां राखून दवरपाक जाय अशें स्पश्ट सांगलें. TCP मंत्र्याकय तांणी उजरायला. परतून थोडे आनी वर्सांनी मागीर म्हणटले कितें जाणा की फुडें प्रपोजलां येतली पंचायतीक आमचे की आनी वयर प्रोजेक्ट करया जावं इंडस्ट्री हाडया जावं आनी कितें हाडया. सो आमचे जे आमचो जो गांव आसा पळय हो आसगांव जो फुलांचो गांव म्हणटा पळय ताका ओके हो फुलांचो गांव उरपाचो ना. हे आसगांवकारांक सांगता हो फुलांचो गांव उरपाचो ना. कित्याक सांग पळया हे डोंगर जे आमचे फॉरेस्ट देवले डोंगर हा आमचो काबार करून उडयतले. ही जी बिल्डर लॉबी जी क्रिएट जालेली आसगांवांत सद्याच्या डेटीन आयज आमचे आसगांव मिनी दिल्ली म्हणटा मिनी दिल्ली. ओके इन सम इयर्स म्हाका दिसता हे डोंगर सोंपोवन म्हाका दिसता फूल दिल्ली करून सोदतात आनी आमचे इतके फेमस आसा आसगांव की मिनी दिल्ली म्हणून आयच्या डेटीन. सो आमी आतां विश्वजीत राणो तूं टीसीपी तुज्या हातीन आसा. सो तूं कितें तूं खंय कितें करता न्हिदलाय हे जे तुमकां दिसना हे तुमकां तुमचे कडेन हे मेसेजी पावच ना जाल्यार तुमकां आमी सांगता आसगांवकार आमी जमलेले आसा. आमी तुका जर तूं पळोवंक ना तुका तूं हे नोटीस करूंक ना जाल्यार तुका आमी दाखोवन दिता की हे बाय हांगासर जाता डिस्ट्रक्शन. हे आसगांव सर्वे नंबर 92, 98, 98/2, 97 प्रोजेक्ट जाता. जो प्रोजेक्ट जो जाता थंय तो नॉन डेव्हलपमेंट झोन आसा थोडोसो एरिया. बाकी आमी नको आतां एक्झॅक्टली आमकां डेटा गावोंक ना पण आमी सांगता तुका की तो नॉन डेव्हलपमेंट झोन आमी ऑलरेडी पंचायतींनी सांगले की आमकां की ना नॉन डेव्हलपमेंट थोडोसो कुडको आसा जावं आनी कितें आसा हें आमकां सांगलें. सो आमी ऑफिशियली पंचायतीक बीन आमी धाडटले लेटर करतले जावं कितें आमी ऑलरेडी कंप्लेंट केलेल्या पंचायतीक
हेज्या पयलीं आमकां सरपंचान आमच्या सांगलें की आमी हो बंद करता म्हणून बंद केल्लो, जाल्यार आयज हो रोड कसो जालो. ग्रामसभेत गांवच्या तरणाट्यांनी हो विशय हाडिल्लो. ताचे आदी पंचायतीत कागाळ नोंदयल्ली. हो रस्तो बंद करता अशें पंचायतीन तांकां उतरें दिल्लें, पूण खंयचे कडेन कांय ना. आयकात मायकल क्वेरोझाक. हांवें म्हाजे नांवान कंप्लेन घातलेली पंचायतीक सेयींग दॅट हो रोड इलिगली जाला आनी हेका कोणें परमिशन दिल्या ती आमकां खबर नासली पयले सुवातेर. मागीर पंचायतीन आमकां अशें सांगलें की हेका परमिशन नॉट परमिशन, कोमलिदादीन हेका फक्त एनओसी दिल्या. सो कोमलिदाद कॅन गिव ओनली एनओसी, नॉट अ परमिशन. सो परमिशन दिवपी मेन आसता आमची पंचायत. सो आमी तेका लागून पंचायतीक फायल केली आनी पंचायतीक कंप्लेन लेटर फायल करून आमकां पंचायतीन सांगलें कितें आपूण जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेता म्हणून. आमी ग्राम सभा आमची ते दिसा आयतारा जाला. सो आमची ग्राम सभेकूय आमी आमचो प्रश्न मांडलो आनी आमी रेज केल्लो हो क्वेश्चन आनी आमी सरपंचाक सांगलो जाता तितले बेगीन हो रस्तो बंद करचो, कित्याक आमकां हो रस्तो नाका हांगा जाल्लो म्हणून. सो आमकां आमच्या सरपंचान कितें सांगलें, आमकां एश्युरन्स दिलें सरपंचान की आपूण हेजेर जाता तितली बेगीन एक्शन घेता आनी हो रस्तो बंद करता म्हणून. सो आतां कितें जालां, आतां आमी लोकांक एकठांय केलें आनी आयज आमी सगळे जाण मेळोन आयज आमी आसकोंकार सगळे जाण हांगा येयल्ले. सो आनी आमी अशें चिंतलेलें की आमी पंचायतीकूय सांगलेलें, कंप्लेन दिलेली. सो आमी आतां पंचायतीक फोन केलो आनी आमच्या पंचायतीक आपोवपाक आमी हें केलें, रिक्वेस्ट केली, मागणी केली तांकां तुमी या म्हणून. सो कोण फोन उखली ना, कोणा सेक्रेटरीक आमी फोन मारलो, सेक्रेटरी मारलो येता मागीर सेक्रेटरी येवंक पावोंक ना. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. फेब्रुवारीचे पयले सप्तक उष्णताय आणि थंड धुक्याचे मिश्रण घेवन येतले. येता त्या 3 दिसात तापमान 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाडटले, पूण फुडल्या 2 दिसात ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी सकयल येतले, हवामान विभागान सांगला. ह्या सप्तकाक सुकें वातावरण पळोवपाक मेळटलें. थंडाय थोडी उणी जातली. येता त्या कांय दिसात तापमान चडांत चड 35 डिग्री सेल्सियसाचेर पावूं येता. बेरेस्तारा ते 35 आनी 23 डिग्री सेल्सियस जावं येता. मन्नारच्या आखात आनी कोमोरीन दर्यादेगेर 4 तारखे मेरेन हवामानात खवदळ पळोवपाक मेळटलो. बोट धन्यांनी दर्यांत बोटी घालपाचे टाळचे, हवामान विभागाची सुचोवणी. 5 तारखे मेरेन हवामान सुकें. आयतारा कांय सुवातींनी धुकें पडपाची शक्यताय आसा. बेरेस्तारा तापमान 35 आनी 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. फुडल्या 3 दिसात तापमान 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाडटले. आयतारा नितळ मळब, कांय प्रमाणात कुपां. 4 तारखे मेरेन बोट धन्याक सादुरतायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.